कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 2037 मेरेन तयार करतले विकसित गोंय 2047चो आराखडो कामाक्षी होमिओपॅथीक आणि गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयाक दितले सरकारी अनुदान। मंत्रिमंडळ बसकेत जाले महत्वाचे निर्णय। गोंयांत ई स्टॅम्पिंग प्रणालीचे मुखेलमंत्र्यान केले उक्तावण। पारंपारीक स्टॅम्प पेपराच्या जाग्यार आता ई स्टॅम्पिंग पद्दत सक्तीची। पणजे महानगरपालिकेन 2025 ते 2026 वर्सा खातीर 120 कोटी रुपयाचो अर्थसंकल्प केलो सादर। महानगरपालिकेक 118 कोटी रुपया खर्च अपेक्षित, सांगता महापौर रोहित मोन्सेरात। शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण शाळा जातल्यो सुरू। पत्रकारांच्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची जाप। शिक्षणीक वर्साचेर सोमारा येतलो कोर्टाचो निवाडो। 2027 मांद्रे मतदारसंघात भाजपाचो उमेदवार जिखतलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या वक्तव्याचो जाला विरोध। सध्याचो आमदार भाजपात गेल्यार नवो उमेदवार करतले तयार म्हणून पेडणे मांद्रे समितीचो निर्णय। गांजाची तस्करी प्रकरणात कोंकण रेल्वे पुलिसान ल्हान चल्याक केली अटक। 8 लाखाचो 8.184 किलो गांजा केलो जप्त। आणि आता खबरो विस्तारात। कामाक्षी होमिओपॅथीक आणि गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। मंत्रिमंडळ बसकेत ह्या विशीं निर्णय जालो। तशेंच विकसित गोंय 2047 आराखडो 2037 मेरेन तयार करतले आणि ते भायर वेवसायीक आस्थापनां आणि 3 फेज आशिल्ल्यांक स्मार्ट मीटर दितले। पळयात पुराय बातमी। विकसित गोंय 2047चो आराखडो 2037 मेरेन तयार करपाचो निश्चय गोंय सरकारान केलो। आराखडो तयार करपाचे काम कॉर्पोरेट चाणक्य सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच कामाक्षी होमिओपॅथीक आणि गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान दिवपाचो निर्णय लेगीत मंत्रिमंडळ बसकेत जालो। व्यावसायिक आस्थापनांक आणि 3 फेज आशिल्ल्यांक स्मार्ट मीटर दितले। मीटर दिवपाचे कंत्राट डीजी स्मार्ट नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक दिला। ते भायर बांबोळेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम डोम एंटरटेनमेंट कंपनीक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। मंत्रिमंडळ बसकेतले महत्वाचे निर्णय। उदका पुरवण खात्याच्या नेमाक मान्यताय। होमिओपॅथीक दोतोरां खातीर नोंदणीची तरतूद आशिल्ल्या विधेयकाक मान्यताय। गोंय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सुधारणांचो प्रस्ताव। न्हावेले साकळे किर्लोस्कर कंपनीच्या प्रकल्पाक जमीन। कामाक्षी होमिओपॅथीक आणि गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान। विकसित गोंय 2047चो आराखडो 2037 मेरेन। माझगाव डॉक लिमिटेड आणि गोंय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणामधी समजिकायेची कबलात। व्यावसायिक आस्थापना आणि 3 फेज आशिल्ल्यांक स्मार्ट मीटर। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम लिजार। ग्रँट इन एड स्टेटस फॉर द कामाक्षी देवी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज आणि गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय दोनूय इन्स्टिट्यूशन दोन्ही प्रायवेटली चलताली, तांकां गव्हर्मेंटान ग्रँट इन एड दिवपाचें ठरयलां। कामाक्षी देवी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज आणि गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय तांचे जे कितें अकॉर्डिंग टू आसा तशें। ओके, डिसिजन किर्लोस्कर प्रायवेट लिमिटेड जो आमोणा IDC नावेली हांगासर आहा पळय न्ही, थंयसर आमोणा पॉवर प्लांट लिमिटेडची जागा तांकां दिल्ली आसा 100 आवर स्कीम। न्यू इन्वेस्टमेंट आसा गोंयांत ते। कितें करता किर्लोस्कर तांच्या त्यांचे ब्रँड हे करतले कितें वायंडींग आनी ते मोटर वायंडींग आज कॅबिनेटांतल्यान आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे नरेंद्र मोदीजी विकसित भारत विकसित गोवा
हे आमी लॉन्च करता थोड्या दिसा भितर. कॉर्पोरेट चाणक्य सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड हांच्या बरोबर आमी हाज्या खातीर टायअप केल्ले आसा आनी जेणे करून आमी विकसीत गोवा 2047 हाज्या खातीर लोकां कडल्यान फिडबॅक घेवपा खातीर सुरवात करतले. ताजें पब्लीक लॉन्चींग हे थोड्या दिसाच्या भितर करतले आनी वीच इज रिलेटेड टू द वी वील consultants and a team of experts is continuously discussion all the stakeholders, okay, वेगवेगळे पर्सनॅलिटीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रायवेट पिपल्स हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर आमी डिस्कशन्स करतले आनी इन टायप विथ द सेक्टर्स इकॉनॉमी, एग्रीकल्चर, अलायड सर्विसीस, हेल्थ, एड्युकेशन, टुरिजम, एनवायरमेंट ह्या सगळ्या सेक्टरांच्या बरोबर तांकां जे कितें लागता पळय कन्सल्टेशन विथ ऑल ताजें पब्लीक लॉन्चिंग जाता तितके बेगीन करतले. आज कॅबिनेटाक प्रेझेंटेशन दिलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पारंपारीक स्टॅम्प पेपराच्या जाग्यार सरकारान आता ई स्टॅम्पिंग पद्दत लागू केल्या. 1 एप्रिल सावन नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर्स, फ्रँकिंग आणि ऑनलायन चलनाचो प्रकार बंद करून ई स्टॅम्पिंग पद्दत सक्तीची केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा ई स्टॅम्पिंग पद्दतीचे उक्तावण केले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा गोंयांत ई स्टॅम्पिंग पद्दतीचे उक्तावण केले. 1 एप्रिल सावन खंयच्याय पद्दतीचे डील करपा खातीर जावपी नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर्स, फ्रँकिंग आणि ऑनलायन चलनाचो प्रकार आता बंद करून गोंयांत ई स्टॅम्पिंग पद्दत सक्तीची केला. ह्यान फुडें पारंपारीक स्टॅम्प पेपराच्या जाग्यार सरकारान ई स्टॅम्पिंग पद्दत लागू केल्या. ई स्टॅम्पिंगा वरवीं एकठांय केल्ली रक्कम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतल्यान सुरक्षीतपणान सरकाराच्या तिजोरीत जमा करपाक मजत जातली. We'll use the same stamp paper. Okay. Yeah, Bhavishya. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजे महानगरपालिकेन 2025 ते 2026 वर्सा खातीर 120 कोटी रुपयाचो अर्थसंकल्प सादर केला. महानगरपालिकेक 118 कोटी रुपया खर्च अपेक्षित आसा आणि फाटल्या वर्सा परस ह्या वेळार अर्थसंकल्पात 30% वाड केल्या. पणजे शारात उदरगतीच्या वेगवेगळ्या कामां खातीर 15 ते 20 कोटी रुपया मोडटले अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. बिरेस्तारा पणजे महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय बसका जाली. महानगरपालिकेन खर्चा खातीर सुमार 120 कोटीची तरतूद केल्या अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरातान दिली. पणजे शारांत उदरगती खातीर 15 ते 20 कोटी रुपया मोडटले. तशेंच सांतिनेज मसणभूंय आनी करंजळे नुस्त्या मार्केटाचें नूतनीकरण आनी हेर कामां खातीर हे पयशे मोडटले अशेंय ताचें म्हणणें. Revenue is around 120 crores, expenditure corresponding to 118 crores. So this year we are planning on spending, at least our development outlay should be between maybe 15 to 20 crores that we're spending throughout the city. We have plans on refurbishing all of our existing infrastructure, all our existing gardens. We want to do the Taransale Garden Children's Park, that also is going to be done. We want to spend significant amounts on the Santinez Cemetery, the Taransale Fish Market, we want to redo that. So we're going to spend a lot of money this year in terms of development. So in terms of all the savings and in terms of all the revenue increases also Commissioner has mentioned earlier. So CCP is in a very good financial position. We have not touched any of our FDs. We've got significant, our recovery has been the highest out of any. We finalized our market agreements, not market agreements, the market procedures and formalities, the property is finally in our possession. So we intend on pursuing the lease agreement or even licensing depending on what the council So based on that, yeah, that is a general. Sir, budget has gone up by say around 30 crores. I think you is saying as per. We know now based on what the actual revenue is. But as far as our thing, all our payments and everything, I think we are not delayed on any of our payments or those issues.
and yeah, in a healthy financial position. दुसरे वटेन सुरेंद्र फुर्तादो हांणी महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाचेर टिका केल्या. हो अर्थसंकल्प फाटल्या वर्साच्या अर्थसंकल्पाची कॉपी असून तातूंत नवें कांयच नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. घरपट्टयेचे 80 कोटी रुपया अजूनय वसूल जावंक नाशिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. The figures, how they have jumped, and they had no answer to tell me. I can only bring it before the corporation meeting that your figures are not realistic. The budget was same as was last time. They said increased by 30 crores. Last year it was some 98 crores. They collected 68 crores. Again this time it is some 98 crores. It's very easy to say, but does collection come? House tax, around 80 crores outstanding house tax. But they show that this money will come. You have to ask the ATU and EU and the commissioner why it is not coming. When I was the mayor, I called my ATU and I said, which are the central governments and banks who have not paid a house tax? I want a list. He gave me the list. फाटल्या वर्सा अष्टमीच्या फेरींतल्यान पालिकेक 1 कोटी 10 लाखांचो महसूल मेळिल्ल्याचें आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी सांगलें. Last year during that Ashtami fair, our collection was 1 crore 10 lakhs. That it was the highest not only in CCP's history, it was the highest in Goa also. So not much publicity was done about this because we don't believe in getting laurels and glorification because this is our duty. This is our duty because this is not we are not doing something for publicity over here. So earlier the collection used to be 14 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs. It has gone to 1 crore 10 lakhs. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिक्षण खात्यान सांगिल्ले प्रमाण 1 ते 5वी जुनाच्यान आणि 6वी ते 10वी आणि 12वीचे शिक्षणीक वर्स एप्रिलाच्यान सुरू जातले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. शाळा केन्ना सुरू जातल्यो ह्या पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. शिक्षणीक वर्स केन्ना सुरू जातले हे विशीं कोफुसांव निर्माण जाला. शिक्षण खात्यान शिक्षणीक वर्स एप्रिला सावन सुरू करपाचो निर्णय घेतिल्लो. ताका पालकांनी हरकत घेतिल्ल्यान शिक्षण खात्याक आपलो निर्णय बदलचो पडलो. ह्या बोवाळांत कांय पालकांनी सरकाराच्या निर्णयाक उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. बुधवारा जाल्ले सुनावणेंत 1 ते 5वी मेरेनचे वर्ग जुना सावन आनी 6वी ते 10वी आनी 12वीचे वर्ग एप्रिला सावन सुरू करता म्हूण सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्लें. हे विशीं निवाडो सोमारा जातलो. हे फाटभुंयेर शिक्षणीक वर्स केन्ना सुरू जाता काय म्हूण पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक प्रस्न केल्लो. तेन्ना ताणें सांगलें की शिक्षण खात्यान सांगिल्ले प्रमाण शाळा सुरू जातल्यो. स्कूल रिओपन एप्रिल 1 जातले न्ही सर. 1 एप्रिलाक जातले न्ही रिओपन. डिक्लेअर केला त्या प्रमाणेच आपलं एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक केला डिक्लेअर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2027 मांद्रे मतदारसंघात भाजपाचो उमेदवार जैतिवंत जातलो हे मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य मोगो वावुरप्यांचे मनोबळ उणें करपी आसा. मोगो आपली सुवात केन्नाच सोडचो ना. आमदार जीत आरोलकार भाजपात गेलो जाल्यार आमचो मोगोचो नवो उमेदवार तयार आसा अशें मोगो पक्षाचे राघोबा गावडे सांगतात. राष्ट्रवादी मोगो पक्ष आणि भाजपाचे सरकार आहा. आमी आमच्या दोनूय पक्षांची युती आहा. मांद्रे मतदारसंघ हो तसो मोगो पक्षाचो मतदारसंघ. जीत आरोलकर हे आमचे उमेदवार ते निवडून येले. तशेंच सुदीन ढवळीकर जे त्या सरकारात मंत्री आहात हे फोंडा तालुक्यांतल्यान निवडून आयले. तर आमची ही युती जी आसली ती निवडणुकी आदी जावंक नासलेली. निवडून येतुका सरकारान आमकां बर घेतली आणि आमची युती हीच सेंट्रल गव्हर्मेंटात म्हणजे भाजपाच्या केंद्रीय समितीन मान्य केलें. भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मागीर नवनिर्वाचित अध्यक्ष खासदार हांचो एक मेळाव असो मांद्र्यांत जालो आणि थंय गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सरळ डिक्लेअर करून टाकले की 2007 थंय भाजपाचो उमेदवार आसतलो आणि त्याच्या खातीर ते निवडून हाडचो भरपूर प्रयत्न करतले. खच्चीकरण करण्यासाठी हे शब्द मुख्यमंत्र्याच्या तोंडातल्यान येयले आसतले किंवा दिसता की फुडचो तांकां काय तर तेंचो आनी एक मेळ आसतलो. पण एका जबाबदार मनशान
हो जेन्ना मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षात लढयतलो हे म्हटलें हें खंय तरी अजब दिसलें आनी तेन्ना आमी ठरयलें की बाबा ना आमी सुद्दां आतां आयच्यान कामाक लागप कारण आमचो आमदार आहा जी दारोलकर पेडण्यातय गेल्या फावटी आमकां सादारण ना म्हटल्यार 10,000 मतां पडलेली सो आनी थोडो जो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी सुद्दां हांगा तग मारूंक शकता किंवा आमचो हो पेडण्याचो सीट येवंक शकता. तर म्हाजें परत एकदां म्हणणें आहा की बाबा सरकारान हेचेर विचार करचो कारण लोकांक संभ्रमता निर्माण करप ना कार्यकर्त्यां मदीं दोश दुयी निर्माण जातली. गांजाची तस्करी प्रकरणात बेरेस्तारा कोकण रेल्वे पुलिशेन एका ल्हान पिरायेच्या चल्याक अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 8 लाखाचो 8.184 किलो गांजा जप्त केलो. रेल्वे स्टेशनाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 चेर तो चलो संशयास्पद फिरताना पुलिसांक दिसलो. भुरग्याक ताब्यात घेवन ताची चौकशी केली तेन्ना ताचे कडेन गांजा सापडलो. उपरांत कोकण रेल्वे पुलिशेन ताका अटक करून ताका अपना घरात धाडला. पुलिसांनी केल्ल्या एका मोठ्या कारवाये भितर 8.184 ग्राम गांजा म्हणजे अंमली पदार्थ हो जप्त केल्लो आसा. ही सगळी जी कारवाय आसा ही काल प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर जाली. पुलीस सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एक अल्पवयीन भुरगो हो गांजा घेवन तांकां संशयास्पद रित्या फिरतना थंयच्या गस्तीर आशिल्ल्या पुलिसांक दिसलो. ताजे नंतर तांणी आपल्या वरिश्ठांक ह्या बद्दलची म्हायती दिली. ही म्हायती मेळटकीच रोखडोच कोकण रेल्वेचो निरीक्षक सुनील गुडलर आनी उपनिरीक्षक विप्लव वस्त आपल्या सांगात्या सयत प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर पावन ह्या भुरग्याक जो आसा तो ताब्यात घेतलो आनी ताची झडती घेतली. झडती घेतकीर तांकां तो अंमली पदार्थ मोठ्या प्रमाणात सापडलो. ताजे नंतर ते ताका घेवन कोकण रेल्वेच्या पुलीस स्टेशनार आयले आनी थंय ताची चौकशी करपाक लागले. चौकशी दरम्यान तांकां कळून आयलें की हो भुरगो आसा हो अल्पवयीन आसा आनी हो एक परप्रांतीय आसा. त्या नंतर ताजी रितसर सगळी फॉर्मेलिटी पूर्ण करून ताका अपना घरांत ताजी रवानगी केल्ली आसा. पुलिसांनी वेगवेगळ्यो टिमी फॉर्म केल्ल्यो आसात आनी ह्यो टिमी म्हणजे हो अंमली पदार्थ इतले मोठ्या प्रमाणात ह्या भुरग्या कडेन कसो आयलो, हो खंयच्या राज्यांतल्यान हांगा आयिल्लो, खंयच्या ट्रेनींतल्यान आयिल्लो आनी हाजे फाटल्यान कोण मोरगे आसात, मेन मोरगे कोण आसात तांचो तपास घेवपाक लागून पुलिसांच्यो वेगवेगळ्यो टिमी वेगवेगळ्या दिशेन हाजो तपास करतात. अशें पुलीस सांगतात की ह्या भुरग्याचो ह्या डिलरांनी वापर केलो काय कितें हाजी आमी चौकशी करतात कारण हाका कितें कांयच हो अल्पवयीन आशिल्ल्यान ताका खबर ना कितें आसा ताचे कडेन आनी ताका मुद्दम सिलेक्ट करून ताका धाडला काय कितें हाचोय वापर करतात आनी हे सगळे रॅकेटाचो पर्दाफाश करपाचे पुलिसांची प्रयत्न चालू आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार. कायदेशीर रेंव काडपाक पर्यावरण परवाने मेळ्ळ्यात पूण गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान रेंव काडपा खातीर मान्यताय दिल्ली ना. ताका लागून पावसाळ्या मेरेन अधिकृतपणान रेंव काडपाक मेळची ना अशें कळटा. गोंयांत 2018 सावन रेंव काडपाक बंदी आसा. ताका लागून रेंवे खातीर शेजारच्या राज्यांचेर निबून रावचें पडटा. गोंय सरकारान कायदेशीर रेंव काडपा खातीर पावलां उबारिल्लीं. जुवारी आनी मांडवी न्हंयेंतल्यान रेंव काडपा खातीर 12 सुवातो निश्चित केल्ल्यो. पर्यावरण परवान्यां प्रमाण फकत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक परवानगी दिल्ली. परवानो घेतिल्ल्या दरेकाक वर्साक 1000 घनमीटर रेंव काडपाची मेकळीक आसा. पूण अशें आसलें तरी रेंव काडपा खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाची मान्यताय गरजेची. प्राधिकरणाची बसका एप्रिलांत जातली. हे बसकेंत रेंव काडपाच्या परवान्यांचेर चर्चा जातली. तशेंच बसकेचें इतिवृत्त मे म्हयन्यांत कायम करतले. ते उपरांतूच खण खातें रेंव काडपा खातीरचे परवाने विचारात घेतले. ताका लागून प्रत्यक्ष रेंव काडपा खातीर ऑक्टोबर मेरेन वाट पळोवची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोगो हो मांद्रे हो मोगोचो पारंपारीक सीट. मुख्यमंत्री जे उलयला ते खंय कार्यकर्त्यांक चार्ज करपाक उलोवचें पडटा म्हणून मोगोचो ज्येष्ठ फुडारी मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयलो. मांद्रेच्या बाबतीत पक्षाची केंद्रीय समिती खंय योग्य तो निर्णय घेतली. मांद्रे मतदारसंघात परत कमळ फुलतलेच म्हूण मुख्यमंत्र्याचे जोशपूर्ण भाशणाक मोगोच्या सुदीन ढवळीकराची मोवाळ जाप. सुदीनान परत केंद्रीय समिती कडेन बोट दाखयत हे वादांतल्यान आपले आंग कुशीक काडला. मांद्रे हो पारंपारीक मोगो पक्षाचो सीट. सो खूप म्हणजे भाऊसाहेब मानोडकर आयलो त्यानंतर रमाकांत खालप जेन्ना मोगो सोडलो तेन्ना तो गेलो. ती वचून मोगो पक्षात ती निवडणूक लढयल्या. मोगो पक्षाचो आमदार काम करता. जे कितें मुख्यमंत्री उलयला ताणें उलोवपाकूच जाय. प्रत्येक
मतदारसंघात जे व्यक्ती असतात, जे कार्यकर्ते असतात, तांचे कडच्यान काम करपा खातीर त्यो गोष्टी वेळोवेळी करच्यो पडटा. ताजेर हांव चड उलयना. तुमचो बॅनरूच असो ना. मगो पक्ष हो पारंपारीक गोंयकारांचो पक्ष आसा. हो एकूच पक्ष आज पर्यंत अबादीत आसा आनी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी जी आसा आमची ती योग्य वेळी जो निर्णय घेतलो तो आमी मुखार. दुसरे वाटेन मोगोच्या केंद्रीय समितीचे पेडणेचे वांगडी राघोबा गावडे आणि सुदीप कोरगांवकराची पत्रकार परिशद जाली. मांद्रे खंय मोगोचोच मतदारसंघ. मुख्यमंत्र्याचे विधान चुकीचे. जीत गेलो जाल्यार खंय दुसरो उमेदवार मांद्रे उबो करतले. आता गोव्यात महाराष्ट्राची मोगो पक्ष आणि भाजपाचे सरकार आहा. आमी आमच्या दोनूय पक्षांची युती आहा. मांद्रे मतदारसंघ हो तसो मोगो पक्षाचो मतदारसंघ. जी दारोलकर हे आमचे उमेदवार ते निवडून आले. तशेंच सुदीन ढवळीकर जे त्या सरकारात मंत्री आहात हे फोंडा तालुक्यांतल्यान निवडून आयले. तर आमची ही युती जी आसली ती निवडणुकी आदी जावंक नासलेली. निवडून येतुका सरकारान आमकां बर घेतली आणि आमची युती हीच सेंट्रल गव्हर्मेंटात म्हणजे भाजपाच्या केंद्रीय समितीन मानले गेले. आणि ही युती ही हे सरकार हजर आसतली. भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मागीर नवनिर्वाचित अध्यक्ष खासदार हांचो एक मेळाव असो मांद्र्यांत जालो आणि थंय गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सरळ डिक्लेअर करून टाकलें की 2007 थंय भाजपाचो उमेदवार आसतलो आनी तेच्या खातीर ते निवडून हाडचो भरपूर प्रयत्न करतले. आमी हाका काय म्हणना, पण जेन्ना आमी दोनूय पक्षाची युती आहा आनी स्वता मांद्रे मतदारसंघात तांचो म्हणजे आमचो उमेदवार नेतृत्व करता, तर फुडें जर युती धरता जाल्यार तो मतदारसंघ कायद्यान आमच्याच कडेन येतलो. आमकां अशें दिसता की मोगो पक्षाक खंय तरी खच्चीकरण मनोबल खच्चीकरण करण्यासाठी हे शब्द मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान येयले आसतले. हो जेन्ना मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षात लढयतलो हें म्हटलें हें खंय तरी अजब दिसलें. आनी तेन्ना आमी ठरयलें की बाबा ना, आमी सुद्दां आतां आयच्यान कामाक लागप. कारण आमचो आमदार आहा जी दारोलकर, पेडण्यातय गेल्या फावटी आमकां सादारण ना म्हटल्यार 10,000 मतां पडलेली. सो आनी थोडो जो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी सुद्दां हांगा तग मारूंक शकता किंवा आमचो हो पेडण्याचो सीट येवंक शकता. तर म्हाजें परत एकदां म्हणणें आहा की बाबा सरकारान हेचेर विचार करचो. कारण लोकांत संभ्रमता निर्माण करप ना. कार्यकर्त्यां मदीं दुई निर्माण जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. केंद्र सरकाराच्या धोरणा प्रमाण निर्णय घेवन रस्त्या वयल्या येरादारीची कोंडी कमी करपा खातीर ह्या मेट्रोचो वापर करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेंत सांगलें. सरकारान राज्यात वॉटर मेट्रो सुरू करपाचेर भर दिला. केंद्र सरकाराच्या धोरणाप्रमाण वॉटर मेट्रोचो वापर करून रस्तो येरादारी कोयणीच्या समस्येचो सुटावो करपाक सरकार यत्न करतले. तशेंच रो सेवेकूय प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेत सांगलें. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांच्या अध्यक्षतेखाला बुधवारा ही बसका जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बाणावले मोतीखाणा लागसर सुमार 30 वर्सां पयलीं पुरवल्ली झर उपसल्ली कडेन परतून झरे सापडले. झर उसपुपा विशीं शेतकऱ्यांनी मागणी केल्या उपरांत समाज वावुरपी वॉरन आलेमावान फुडाकार घेवन शेतकऱ्यांची मागणी मान्य केली. पुरवल्ल्या झरीक परतून झरे सापडिल्ल्यान शेतकार खोशी जाल्यात. पयलीं जोर आहली आमगे सारकें ल्हान भुरगेपणान मागीर हिंग कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलें आनी डेब्रीज घालून पुरयली. सो आतां हांवें 2 वर्सां जालीं आनी तांच्या आदी हांव प्रपोजल घालीत आहा आमगे वॉटर बॉडीज आहा ते रिस्टोर करूया.
कित्याक आयज तुमी जाणा आयज सगळे लोक बिचीर वचना, ही गरमी वाडवल्या आनी लोक स्विमींग पूल दिता, असो नॅचरल कांय ना. सो आज आमकां बोरान आलेमांव हेणें आमकां हेल्प केल्या ही वस्तू आनी आमी ती बांदून दिवंक सांगलें. आमी बोरांना थँक्यू म्हणटा. कितलो डीप हां कितले खोल आसा ती बाय? आतां 3 ते 4 मीटर आसता ती. आमी मरे पयले ल्हान आमी गोरवां घेवन वताले मुसराक राखपाक. ही मुसरां घालप मरे आनी ताचो उदक ना न्हू, आमी उदक पिवपाक घेताले तेदो. आनी मागीर ती पुरत गेली. आमी उदक पिवन पिवन आमी व्हड जाले. आतां म्हळ्यार आमचो गांवचो बाब रॉकी एक सोशल कामां लागून जायतो लोकां पासत जायतो आपलो जीव दिता. He goes out of his way for the citizens not only of Benalim village but of Benalim constituency and for the rest of Goa. हो भुरगो इतलो वावुरता आनी तेणें एक म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो, वरन जात जाल्यार आमी हो स्प्रींग जो चोयताय तुमी हो कितल्या वर्साचो नॅचरल स्प्रींग आमगे एक गिफ्ट देवाले आमकां आमगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बाणाल गांवांक हो आतां रिवायव करपा तेणें एक रिक्वेस्ट केल्लो म्हाका. तेणें जायते कडेन वचून जायते देराचे तेणें मारले पूण कोणें तेका रिस्पॉन्स दिलो ना. जेन्ना तो म्हजे बरोबर येयलो ते गांव सगळ्या ओडी लागीन हांवें तेका म्हणलें आमी करया रो, कित्याक अशें करून नॅचरल स्प्रींग आसत म्हणल्यार एक आमकां सगळ्यांक एक भाग, इट्स अ गिफ्ट एंड वी हॅव टू रिवायव इट. आमी नवे ॲप आधारीत टॅक्सी हाडपाचो यत्न करता अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. ह्या ॲपा वरवीं सगळ्या टॅक्सी ऑपरेटरांक तांच्या सोयी प्रमाण भाडें मेळटलें आनी तांकां खूब फायदो जातलो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. We are trying to sort of get a app-based system where everybody can go on the app of their choice, and they will all be having one particular fare for the trip, wherein the driver is benefited. I can give you a copy of the thing being propagated so that you are able to publicize it properly. It has already, I will be getting the draft publication done as well. My director and the ADTs have met people from different areas. The common driver, I will say, except a few people who are the leaders are not agreeing. Most of them are agreeable. So let us give it a try, no? So yesterday they म्हणटा अजूनही मीटिंग आनी फुडें जावपाक. No, there will be more consultation, and I am putting it for draft publication, this entire scheme, so that I get public, I can solicit public opinion. I have, meanwhile, my director has had consultation with Goa Chamber of Commerce, has had consultation with GSIA, has had consultation with other industries association, has had consultation with some of the industrial estates, and everyone is saying that you have to have app-based taxis, wherein we have data, we know how many taxis are there, how, at what rate they operate, and when we are going to give the full benefit to the driver, what is the problem? Rather, their earnings will increase. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.